इतिहासाचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 9. त्या दिसांनी सॉलोमनाचें नांव सगळ्याक गाजता तें पळोवन शेबाची राणी आगोड प्रस्न घेवन ताची परिक्षा करूंक आयली. उंटांचेर घालून परमळीत मसाल्याचे जिन्नस, खूब भांगार आनी अमोलीक माणकां मोतयां हाडून ती जेरुजाल्यांत भितर सरली. सॉलोमनाशीन पावतोच तिणें आपल्या मनान कितें आसलें तें उक्तेपणी सांगलें. सॉलोमनान तिच्या सगळ्या प्रस्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रस्न घाल्ले तितलेय राजान कसलीच आडखळ नासतना इस्कुतावन सोडयले. सॉलोमनाची जानवाय, ताचो राजमहाल आनी ताच्या मेजार काडलेल्या जेवणाचे जिन्नस आनी त्या मेजार अधिकाऱ्यांक आपआपले सुवातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा कोत्तल्यांची रातावळ, तांचें न्हेसप, जिन्सां बासांचो सोरो व्हरपी आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भेटयलेले यत्न, हें सगळें पळोवन तिका झींट मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जानवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगळी खरी, पूण हांव खाशा येवन हें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकतालीं तें सत मांदिनासलीं, पूण तांणी म्हाका सांगलोलें तें तुजे जानवायेचो अद्देपर्यान न्हय. हांवें आयकल्ले परस तूं अदीक व्हरतो. थांबनासतना तुजी सेवा कोत्तात आनी तुजी जानवाय आयकतात ते तुजे मनीस आनी तुजे सेवक कितले भागी. सर्वेस्परा तुज्या देवाक वाखाणणी, कित्याक तूं तांकां मानवलोय आनी ताणें तुका इस्रायलाच्या शिवासनार बसयलो. सासणाक थावन सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून तांची न्हीद करूंक आनी तांचे हक राखूंक ताणें तुका तांचे वयर राजा केला. तिणें सुमार 4,000 किलो भांगार, खूब परमळीत मसाल्याचे जिन्नस आनी अमोलीक माणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. शेबाचे राणयेन सॉलोमन राजाक परमळीत मसाल्याचे जिन्नस दिल्ले तसले आनी खंय नासले. तशेंच हुरामाच्या आनी सॉलोमनाच्या सेवकांनी ऑफिराच्या भांगारा बरोबर चंदनाचें लांकूड आनी अमोलीक माणकां मोतयां हाडलोलीं. सॉलोमन राजान चंदनाचें लांकूड घेवन सर्वेस्पराच्या घराक आनी राजमहालाक पावंडे केले आनी वाजोवप्यां खातीर सितारां आनी घुमटां केलीं. असलें आदीं कोणेंच जुडाच्या देसांत करूंक नासलें. जें शेबाची राणी आशेताली आनी मागताली तितलेंय सॉलोमन राजान तिका दिलें. जें ताणें तिका दिलें तें तिणें हाडलोल्या वंस ओदीक आसलें. उपरांत ती आपल्या सेवकां बरोबर आपल्या देसांत परतली. एका वर्सा पोटी सॉलोमन राजाक 22,000 किल भांगार येतालें. तशेंच वेपाऱ्यां आनी धंदेकारां कडलो धोंड कसो घेतलोले भायर आराली देसांतल्या राजांनी आनी शारांच्या राजपालांनी सॉलोमनाक भांगार आनी रुपें हाडलें. सॉलोमन राजान 200 भांगाराचे व्हडले धाल केले. दर एका धालाक 7 किल भांगार लागलें. तशेंच ताणें 300 धाकटे धाल केले. दर एका धालाक 3.5 किल भांगार लागलोलें. सॉलोमन राजान तीं लेबननाच्या रानांतल्या घरांत दवरलीं. सॉलोमन राजान ओती दांताचें एक व्हडलें शिवासन केलें आनी तें शुद्ध भांगारान नेटयलें. शिवासनार चडोवंक 6 पावंडे आनी ताका तेंकून भांगाराची मणय आसली. बसकेचे दर एका बाजूक एक हात आसलो आनी हातां लागसार उबे आसलोले शिवांचो आकार आसलो. पावंड्याचे दर एके बाजूक 2 शिंव आसले. अशे 6 पावंड्यांचेर 12 शिंव आसले. असलें शिवासन खंयच्याच दुसऱ्या राजांत करूंक नासलें. सॉलोमन राजाचीं सगळीं पियेवपाचीं आयदनां भांगाराचीं आसलीं.
तशींच लेबनॉनाच्या रानांतल्या घरांत सगळीं पियोवपाचीं आयदनां शुद्ध भांगाराचीं आसलीं. थंय एक पर्यान पिवपाचें आयदन रुप्याचें नासलें. सोलोमनाच्या काळार रुप्याच्या धातूक मोल नासलें. राजाच्यो बोटी हुरामाच्या सेवकां सांगाता तार्सिसाक वेताल्यो. 3 वर्सांक एक पावट तार्सिसाच्यो बोटी भांगार, रुपें, हॉतीदांत, माकोड आनी मोर हाडटाले. हे तरेन सोलोमन राजा गिरेस्तकायेन आनी जानवायेन संवसारांतल्या सगळ्या राजांवन अदीक श्रेश्ठ आसलो. संवसारांतले सगळे राजा ताची जानवाय आयकूंक ताचेशी येवंक सोदताले. ही जानवाय सर्वेस्परान ताच्या काळजांत घाली. ताचेशी येतलो दर एकलो आपआपलीं दानां हाडटालो. भांगार, रुप्याचीं आयदनां, आंगोस्त्रां, हातयारां, परमळीत मसाल्याचे जिन्नस, घोडे आनी गाडवां अशें दर वर्सा घडटालें. सोलोमन राजा लागीं घोडे आनी रणगाड्यां खातीर 4,000 गोटे आसले. ताचे लागीं 12,000 घोडेश्वर आसले. तांकां ताणें रणगाड्यांच्या शारांनी आनी राजा बरोबर जेरुजालेमांत दवरले. सोलोमन राजा नदी थंड ते फिलिस्तेवांच्या देसा मेरेन तशेंच इजिप्ताचे शिमे पर्यान सगळ्या राजां वयर सोलोमन राज चलयतालो. सोलोमन राजान जेरुजाल्यांत रुपें फातरां वरी केलें. तशेंच शेफालांत आसलोल्या रुमडीच्या झाडां परीं देवदाराचें लांकूड केलें. सोलोमन राजान घोडे इजिप्तांतले आनी हेर देसांतले हाडले. सोलोमनाचें मरण. सोलोमनाचो उरलोलो इतिहास सुरवात ते शेवट पर्यान नेथन प्रवादियाच्या पुस्तकांत, शिलोच्या आहिजाचे बातमेंत आनी नेबाताच्या पुता जेरोबोआमा विशीं इड्डो भाखणाराच्या दर्शनांत बरयलोलें आसा न्हय. सोलोमन राजान इस्रायल देसा वयर जेरुजाल्यांत 40 वर्सां राजवटकी चलयली. उपरांत सोलोमन मेलो आनी ताका आपल्या बापाय दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताचे सुवातेर ताचो पूत रेहोबोआम राजवटकी चलोवंक लागलो. देवाचें उतोरें.